70 पोरू मार्च म्हयन्यातूच रानांक उजो लागपाच्यो घडणुको घडिल्ल्यो। सेगीत रानांक लागपी उज्यांच्यो घडणुक्यो त्या वेळार बऱ्योच गाजिल्ल्यो। रानांक उजो लागता काय कोण मुद्दम उजो घालता असोय प्रस्न त्या वेळार उप्रासिल्लो। आता परतूय मार्च म्हयन्यात रानांक तशेंच काजींच्या पिकावळींक उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडपाक लागल्यात। 70 फाटल्या 2 दिसांत 4 थंय उजो लागला। हाका लागून रानांक उजो लागता काय उजो लागपा फाटल्यान आनीक कितें कारण आसूये हो प्रस्न उप्रासता। 70 म्हालान गेल्या 2 दिसांच्यान वेगवेगळ्या भागांत उजो लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आसा। हातून खास करून जी काजी बागायती आसा हातून उजो लागून मोठ्या प्रमाणात जे काजू पीक आसा त्याचें लुकसाण जालेलें आसा। आमकां खबर आसतली की आतां सद्या काजू सिजन सुरू जाला आनी ह्या टायमार जेन्ना उजो लागता तेन्ना शेतकारांचे जे तोंडाक आयिल्लें पीक हे नश्ट जालेलें आसा। खुबशे अंकुश कुडशेकर ह्यो धारकंड धावे हांगासर तेजी काजू बागायतीचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाल्लें आहा। तातूंत तेका जे सुमारे 5 लाखाचे मालमत्ता आसा ती जळिल्ली आसा आनी उजो पालवपी दलान सुमारे 10 लाखाची मालमत्ता ही वाचयल्ली आसा। तशेंच आमकां खबर आसतली की पिसुल्ले वागुरे हांगासर मोठ्या प्रमाणात जी जंगल आसा तेजी जैवीक संपत्ती आसा ती जळिल्ली आसा। तशेंच काजू बागायती बी जळिल्ली आसा। गेल्या वर्सा आमकां खबर आसा की 70 खुबशे जाग्यार उजो लागून मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जालेलें आनी तेतून आमची जी जैवीक संपत्ती आसा ती जळिल्ली। गेल्या वर्सा अशेंच लुकसाण जालेलेंच पूण ह्या वर्सा परत उज्याचें जे प्रकरण आसा तें सुरू जाल्ल्या कारणान सगळ्याक चिंता व्यक्त केलेली वयता। पिसुल्ल्या वागुरे हे फोमेंतो ही मायनींग एरिया आसा आनी तेतून ह्यो उजो लागला। वाळपय उजो पालोवपी दलाक जेन्ना कळ्ळें तेन्ना उजो पालोवपी दलान घटनास्थळी वचून उजो पालयली पूण खुबशे जाग्यार जे जंगल भाग आसा थंय पावूं शकना, थंय उजो आजुनूय चालू आसा अशी म्हायती आसा। खुबशे अशे काजू बागायती भितर जळ्ळीच पूण जी आमची जैवीक वनस्पती आसा ती जळिल्ली आसा। ताका लागून सगळ्या कडेन चिंता व्यक्त केलेली आसा कित्याक जे जंगल भाग आसा ते वेगळ्या वाठारांत अशे डोंगर भाग आसा आनी तातूंत एकामेकाचेर उजो वचपाची शक्यता आसा। ताका लागून संबंधितान तो उजो पालोवपाक प्रयत्न करपाचे अशी मागणी थोड्यांनी केलेली आसा। वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर सपना सामंत।